सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयज आमचो निमाणो दीस तयारेचो जेजूच्या जल्माचे परबेक आनी ही मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मार्ता फेर्नांडीस हिच्या आत्म्या पासत. देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया इमानुएला ब्रागांजा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान तिचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. कालच्या दिसा आमच्या भारतीय सेनेचे 16 सोल्जर्स एका उपसयगान घातकी उपसयगान सोंपून गेल्यात. तांचे पासत तांच्या गोराब्या पासतूय मागुया आनी आमच्या देशा पासत आनी आमच्या राज्या पासतूय आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तिच्या भाव भयणीनो सोडवंडार आयलो आनी ह्या सोडवंडाराक आमी घेवंक आमची तयारी बरे भाशेन केल्या काय ना ताचेर धरून तो आमकां मेळटलो वा ना मेळटलो. म्हणटच सोडवंडार आयलो पावलो आनी त्याच बरोबर आजून पासून आमकां मेळूंक ना असले गतीन घडये आमी आसा. आनी जायते फावटी आमच्या चुकींक लागून आमच्या पातकांक लागून आमच्या असोक्तायेक लागून आमी ह्या सोडवंडाराक घेवपाक फाटीं उरल्या. ह्या पासत ह्या मिसाचे सुरवातेक देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात मुखारातून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. तशेंच मागुया आमी कितें भाशेन चायनाच्या लोकां पासत जंय हो कोवीड-19 परतून जोडलेलो आसा जायतो लोक मेला आनी जायतो लोक इन्फेक्टेड जाल्लो आसा जाल्यार ह्या सगळ्या वायटांतली आमकां सगळ्यांक आनी वो करून चायनाच्या लोकांक निवार म्हूण मागुया. सोम्या जेजू बेगीं बेगीं ये काळाव करिनाका. तुज्या दोयाळ मोगाचेर आमी पाती येवन आसा. आमचे मदें येवन तुजे बुजवणेन आमच्या काळजांक धीर दी आनी ती तुज्या संतोशान तूं भर जो देवा बापा सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. दावीद सवस्कायेन आपले घोरा जिवंक लागलो. ताच्या भोंवतणच्या सोर दुस्मानाच्यो लढायो सर्वेस्परान थांबयल्यो. तेन्ना राजान नातान प्रवाद्याक म्हणलें, पोले देवदार रुखाच्या मोदेरान बांदलोल्या घरांत हांव जियेतां, पूण देवाची आर्क पेट एके तोंबूंत रावता. नातानान राजाक असो जबाब दिलो, चल वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कोर, कित्याक सर्वेस्पर तुजे सवें आसा. पूण तेच राती सर्वेस्पराचें उतर नातानाक आयलें, वच आनी म्हज्या सेवकाक दाविदाक सांग, सर्वेस्पर अशें विचारता, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? म्हजे इस्रायल परजेचो फुडारी जावंक हांवें तुका मेंढरां राखतालोय थंयचो आपोवन हाडलो. लढाय करूंक तूं वेतालोय तितले गांवांनी हांव तुजे सांगाता आसतालो
आनी तुज्या दोळ्या मुखार हांवें सगलें तुजे दुस्मानाचो नाश केलो आनी ह्या संवसारांत व्हडलें नांव जोडलां तसलें मनशाचें नांव रूप तुका हांव दितलो. इस्रायल म्हजे पोरचेक हांव एक देस दितलो आनी तेच देसांत हांव तिका रोयतलो आनी थंयच ती आपलें बिराड करतली. आनी जशें आदीं म्हजे पोरचे वयर हांवें फुडारी नेमलोले तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले तशें आनीक कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगले दुस्मानाच्यो लढायो थांबोवन हांव तिका विसव दितलो. तेच बाराबर सर्वेस्पोर कोलीत करता. सर्वेस्पोर तुका वोट करतलो. सर्वेस्पोर तुजे तावन एक गोराणें उटपण करतलो. तुजें गोराणें आनी तुजें राज म्हजे उजीर सदांच बिरांती विणें वस्तली आनी तुजें सिंहासन सासणाक गोट उरतलें. देवाचें उतर देवाचें उतर. जाबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटेल्यो. परतून म्हणुया, तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटेल्यो. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटल्यो. पिणकेचे पिणकेक तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणांक तोगता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणां. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओकूण करून दवरलाय. जाबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटल्यो. अशें तुवेंच सांगलाय. हांवें विचून काडला ताचे कोडें हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी सोसोत सदांकाल तोगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें सिंहासन सदां सर्वदां सांबाळटलो. जाबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजें तारुणाचें कोडोप. सदां काल ताका म्हजें बोलेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार गोट तोगतलो. जाबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटेल्यो. उद्गाराक उबी रावया. फांत्या वेलें ओरोण तूं सासणीक उजवाडाचो पोलजोल आनी बोगतीपणाचो सुर्या कालोकांत आनी मोरणाचे सावळेंत आसलोल्यांक उजवाड दिवंक ये. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुआवांचो बापूय जाकारियस पवित्र आत्म्यान बरोवन अशें बाकीत करून उलयलो. वाखाणणी सर्वेस्पराक इस्रायेलाच्या देवाक, कित्याक आपले पुरजेक ताणें भेट दिली. तिका सोडूंक तो आयलो. आमच्या दुस्मानाच्या
आनी आमचो द्वेस धरतल्या सगल्यांच्या हातांतली आपूण आमकां सोडयतलो म्हूण आपल्या भक्तिवंत प्रवाद्यांचे तोंडी मागांत आवन ताणें भासायलोलें. आमच्या दुस्मानाच्या हातांतली सुटोवन भिरांती विणे आनी ताच्या फुड्यान पवित्र आनी सुगुणी जावन सदांकाल ताची चाकरी करूंक आमकां फावो करतलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें आमच्या बापा अब्राहमाक उतर दिल्लें. आनी आतां आपल्या सेवका दाविदाच्या घराण्यांतलो ताणें आमचे खातीर एक बळवंत तारुकाक उपजयलो. अशी ताणें आमच्या पुर्वजांक दया दाखयली आनी आपल्या पवित्र कराराचो उगडास धरलो. आनी तुका बाळका म्हज्या वर्त्या देवाचो प्रवादी म्हूण लोक पाचारतलो, कित्याक तूं दुनयांच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय. पातकाचें बोगसोणें दिता त्या तारणांची ओळख ताचे परचेक तूं दितलोय. आमच्या दयाळ मायाळ देवाच्या काळजाचें देणें हें. आमचे वयर स्वर्गावेलो एक सुर्या तो उदेसो करतलो आनी आमकां भेट दिवंक धाडटलो. काळोखांत आनी मरणाचे सावळेन जियेतल्यान तो सुर्या उजवाड दितलो आनी आमचीं पावलां शांतीच्या मार्गार घालतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्त. रिचा भाव भयणीनो, आयज निमाणो दीस आनी आमी आमच्या सोडवंडराच्या जल्माची परब नेटान घणघण्यान मनयतले. पवित्र पुस्तकान जायत्यो भासावण्यो आसात आनी ह्यो भासावण्यो किरीत भाशेन आमकां मनशांक आमचो जबाब दिवपाक आपयता. ह्यो भासावण्यो आयच्याय दिसाक आयच्या दोनूय वाचपांनी आमकां आयकूंक येतात आनी ह्या भासावण्यांक मनशाचोय जबाब आमकां दिसती पडटा. पयलीं वाचपान आमी आयकला दाविदाचो जबाब. दावीद पातशाय कसो विचून काडलेलो, जो एक बेस्तो गोरवां राखणो आसलो आनी पोरचेक चलोवंक ताका फुडें व्हेलो तेन्ना ताचे सवेन ताच्या घराण्या सवेन देवान भासावण्यो केल्यो. दावीद हें आपल्या जिवितांत पळयतालो. जेन्ना तो झुजाक वेतालो तेन्ना ताका जैत मेळटालें देवाचे कृपेन, देवाच्या आदारान. आनी देखूनच एक पातशाय कसो जेन्ना तो आपूण राजमालान रावतालो तेन्ना ताचो जबाब, हांव जरी तर राजमालान रावता जाल्यार देव बेस्तो ते एक धाकटे आंकपेटीन कित्याक ही आंकपेट दवरूंक आनी देवाक फावो तो जागो मेळूंक हांव व्हडलें देव मंदीर बांदतलो. हो ताचो जबाब जालो. प्रवाद्यानूय मानून घेतलेलो. नातान प्रवादी देवाच्या नांवान प्रवादी उलयता, ह्या प्रवाद्यान मानून घेतलो फुडें वच आनी तुज्या मनान आसा तें कर म्हणजे देवाक हें घर बांद. तरी आसतना देव दाखोवन दिता की मनशांच्यान आमच्यान फावो ते परी आमी कितलोय व्हडलो जबाब दिलो जाल्यार पासून फावो ते परी भासावणींत देवावन व्हड जावंक जायना, वो देवाक आमी आमच्या ताब्यान करूंक जायना, वो देवा लागीं ना तसलें कितेंच ना. वो आमी कितेंय देवाक दिवंक सोदता तें ताच्याच हातांतल्यान आयलोलें आनी आमच्या बळसांतलें न्हू. आनी ह्याच पासत दावीद जाच्या मनान काय बरें आयिल्लें देवाक मंदीर बांदप, तें देवान ताचें मन मानून घेतलें आनी त्या पासत ताका आनिकूय आशिर्वाद दिलो. पूण हें मंदीर बांदूंक ताका सोयेक मेळूंक ना. देव दाविदाच्या काळजान रावलो. भाव भयणीनो, आमी घडये आमचो जबाब दिता आसतना आमकां जायत्यो वस्तू करूंक दिसता देवा पासत वो देवाच्या वावरा पासत. जायते पावटी ह्यो वस्तू बऱ्यो. देव मंदीर बांदप म्हणल्यार दाविदाचें बरें चिंतप आसलें. आमच्याय मनान जायते पावटी बऱ्यो बऱ्यो जायत्यो वस्तू आसात, मांडण्यो आसात. पूण त्यो मांडण्यो इतल्यो बऱ्यो आसतनाय जायते पावटी आमी त्यो शार्ती पावोवंक पावना वा आमकां सोयेक मेळना. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी जाकारियासाचें गीत वाचलां. जाकारियासाचें गीत खेरीत भाशेन
ताचें तोंड उगडल्या उपरांत जेन्ना जाकारियासान दुबाव धरलेलो आंज बडव्याच्या उतरांचेर तेन्ना ताचें तोंड बंद जाल्लें, उलोवंक जावंक ना. पूण जेन्ना हो पूत जल्मलो, जी बासावणी जाकारियासाक आंज बडव्यान केल्ली ती पाळून आयली. म्हणजे जुवांव बावतीस जल्मलो तेन्ना देवाचे कुशीन ताणें आपणाचो जबाब घातलो. ताचें नांव जुवांव हें ताणें बरोवन दिलें. त्या वेळार ताचें तोंड उगडलें आनी तोंड उगडलें तेन्ना हें वाखाणणेचें गीत जाकारियासान जेन्ना उद्गारलें तातूंत परतून ही आख्खी बासावणी जी देवान आमचे सवें मनशां सवें केल्ली आसा ती परतून आमकां उगडली. तर भाव भयणीनो, देव आमचे सवें आसा, सोडवंडार आमचे सवें आसा आनी तरूय पूण तो आमकां आजून मेळूंक ना. ही इज दे ऑलरेडी बट नॉट येट. जाल्यार आमकां आयज ही कृपा मागुया. आमचो जबाब आमी हे बासावणेक दिवपाक जाता तो देवा मुखार आमी खालती, देवाचे कुशेक आमी सदांच उक्तीं. आनी जें कितें आमी करता एक ल्हान बारीक वस्त पासून देवा पासत ती आमचे वस्तूंगीनूय, पूण देव खूद आमकां हें फावो करता देखून. तर देव आमकां फावो करता ताका आमी जबाब दिवया, ह्या सोडवंडाराक आमच्या जिवितान घेवया आनी आमी जण एकलो देवाची मंदिरां, न्हय फकत लाकडाचीं फातरांचीं घरां, पूण देवाक जाय आमचें काळीज, देवाक जाय आमच्या जण एकल्याच्या घोराब्यान येवपाक. देखून आमी जेन्ना आतां जेजूच्या जल्माची परब मनयता, भायलो गुणगुण आसतलोच, पूण ह्या भायल्या गुणगुणावून चड आमचो भितरलो गुणगुण जावं दी. आमच्या जण एकल्याच्या काळजान जेजू जल्मून दी. आमच्या जण एकल्याच्या घोराब्यान आनी आमच्या समुदायांनी, आमच्या भोंवतणच्या वाठारांत जेजूक जल्मपाची सुवात आमी तयार करुया. आनी जेजूक आमचे भितर घेवन हो संवसार तारणाचे वाटेन जें तारण देवान बासायल्लें आसा तें आमकां फावो जावंक आमी मागुया. गायन घेऊया C18 पेज नंबर 36. C18. तुझ्या उदारपणान तूं आमकां दिलें तुझ्या उदारपणान तूं आमकां दिलें तो दाखांचो सर तुका भेटयता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. कोनवाळ्या बापा, आमी तुका वपून दिता तीं दानां मोयपासान मानून घे आनी पवित्र आत्म्या उदेशी तीं बदलून आमकां दी. तीं आमी घेतलेल्या वरवीं आमचीं पातकां धुवून वचूं आनी आयचे राती आमचे मदें येतल्या तुज्या पुताची मोहिमा नितळ काळजांनी भोगूंक आमकां फावो जावं हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोसान तयार जावच्याक
ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली, ताका मेळूं आमी सगलीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन शेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गोठुया. बापा, तुज्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्म दिता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. देव मनीस जाता आनी आमचे मदें जियेता आनी ताका जिवंक आनी जल्मूंक घर जाय. हें घर, हें मंदीर आमी. तर आमी आमच्या जबाबा वरवीं देवाचीं पवित्र मंदिरां जावंक आनी सदांच पवित्र रावंक आमकां कृपा मागुया आनी जेजूंची कडल्यान प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका आनी वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबीच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत्यान राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. जेजू म्हाका तुजी गरज सुखे सोंपी जशें उदक तुज्या दिव्या पोरबीचेर युत्राक चलून मोलुपेचेर तुज्या दिव्या प्रार्थुया. मोहिमेवंत आनी मोगाळ बापा, तुज्या उपरूप श्रेश्ठ देण्यान आमकां नवो जीव मेळ्ळा. तुज्या पुताचो वंदिवंत जल्म आयचे राती समारंभूंक ताच्या येण्याच्या ओतरेखांनी ह्या दिसाची दर एक कोरणी करूंक आनी दर एक घोडी सारूंक तूंच आमकां आदार दी. अशें तो आडूंक येता ती सर्गीची देणी संतोशान घेवंक आमकां फावो जावं. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयज सांजे 11:30 वाजता आमची नातालांची रीत सुरू जातली 11:30 वाजता. आनी मिसा उपरांत आमी इल्लोसो वेळ सगळीं बाराबर रावन
नातालांची ही समरमणी करूंक हाजीर जावची. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया G8 पेज नंबर 100. G8. चोत्रायदोरची नातालांची सकाळी पयलें मीस जातलें 7:30 वाजता आनी दुसरें मीस जातलें 9 वाजता. दाबोलीं कोपेलांत मीस जातलें 8 वाजता.